वास्कोच्या लूप रॅम्प पुलाच्या प्रकल्पाची पळोवणी आयज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली। फुडारांत ह्या पुलाचेर येरादारीचो ताण येवचो न्हय म्हण ताका दुसरी पर्यायी वेवस्था करच्या हेतान आयज ही पळोवणी जाल्या, अशी म्हायती वास्कोचो आमदार दाजी साळकर हांणी दिल्या। ह्या विशीं येरादारी खात्यान पर्यायी वेवस्था आखची अशें येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आपणे सांगलां, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। कनेक्टिविटी खातीर जो रॅम्प आसा म्हणजे अप रॅम्प हांगा आसा, सो ताज्या खातीर आमी आज हांगा इन्स्पेक्शन करपा आयिल्ले की अप रॅम्प जाता आसतना दोनूय सायड आमचे मेन रोड सिटींतले, सो खंय फुडें डिकंजेशन जावचें न्ही, म्हणजे कंजेशन जावचें न्ही म्हणून ताजे भितर वाट कितें काडपाक शकता। अप रॅम्प जालो जाल्यार फुडें आमकां कितें त्रास जावंक शकता, हाजो सगळो विचार करून हाजी ऑल्टरनेटिव्स आनी खंयची सायड्स आसा नाल्यार हांगच्यानूच तो कसो म्हणजे बरो करपाक जाता, जाचे करून फुडें डिकंजेस्ट जावपा ना। त्या खातीर आमी पयरूय इन्स्पेक्शन केल्लें, पूण खंय तरी आज आमी सीएमाक आपोवन मुद्दम म्हणजे तांचे नजरेक हाडून दिवपाक शकता की हाजे फुडें आमकां कितें प्रॉब्लेम जावंक शकता आनी हाजें सोल्युशन आमकां तांणी दिवचें म्हणून। तेजे रस्त्याचे जे कनेक्टिंग रोड जे आशिल्ले अप रॅम्प आनी डावन रॅम्प हाजेर डिस्कशन आशिल्लें, तर तांणी वेगळी दोन ऑप्शन्स दिल्या। ट्राफिकाक हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलां की दोनूय ऑप्शन स्टडी कर, जे वरी ते गूड ऑप्शन्स जे आहा वास्कोकारां खातीर बरे कितें आसा पळय त्या ऑप्शनाचो विचार केलो वता।